मातशें बायक स्टँडार देवा निंगे मातशें आगो म्हाका वचपा जाय रिहर्सल पावपा जाय आगो तूं मातशें तोंड राव आख्खे म्हाका जर तुगे शो सारके हावसफुल वयताय तूं नाचल ते तियात्र म्हूण नांव घालत तुजें वय सारके बरें गेले 2 शो जाले ते सारके सांगत म्हणल्यार मुगो म्हाका तुगे दोनी शो येवपा मेळो ना आतां 25 तारखेर जानराचे वय चोय आमच्या तियात्रां सारकी फॅमिली स्टोरी आनी एक पड्डे हाडल्या लायट पालोता एक पड्डे हाडल्या सारखे ट्विस्ट आनी टर्न्स येताय तूं सारकी चितू पडटले हेच हाडल्यां की जातले तेच हाडल्यां की जातो ते आनी तितल्यांनी सारकी क्लीन नितळ आनी शितळ कॉमेडी सारकी त्या भायर स्वादीक तड्याचे कांतोरी दिसताय ते लोकांकूय सांगल्या बरें अशें जे तुवें म्हाका सांगिल्लें तें सांग्या मोगाळ तियात्र मोग्यानो तुमकां सगल्यांक आमंत्रण करता येवंक आनी पळोवंक किसान दे चिंचिनीन बरयलोलो आनी त्यो कोस्ता आनी दिग्दर्शीत केल्लो बऱ्यांतलो बरो तियात्र तोच वीस जो जातलो जानेराचे 25 तारखेर गोमत विद्यानिकेतन हॉल मारगांव सांजेच्या 3:30 वाजतांक जो मोग तुमी किसान दे चिंचिनीक आदल्या वर्सांनी दिला तोच मोग ह्या ताच्या नव्या तियात्राक दितले म्हणून आमी आदींच फुडें कालचाचे कलायंतान देव बरें करूं म्हणटा